कलंगूट बागा हांगासर जे ट्युरिस्टांक जे अपहरण केला आणि मारहाण केला त्या बद्दल मातशें डिटेल. सकाळी आमकां एक कंप्लेन येयली वसंत मुरुगन म्हणटात तो आनी ताचो फ्रेंड मनोज हे ट्युरिस्ट म्हणून गोंयान येयले आनी आयज सकाळी फुडें ते बागान भोंवता तेन्ना दोग जाणांनी तांकां हाडयले आनी मारपाक येयले आनी दादागिरी केली, चाकू बीन दाखयलो आनी म्हणून ते भिवन मागीर थंयसरल्यान तेंच्यांनी पळ काडलो आनी अंजुना सायडीन वयता तेन्ना तांकां कळ्ळें की हे दोग जाण आमकां फॉलो करता म्हणून तेच लोक. सो फुडें वयता वयता ह्या दोगूय जाणांनी तांकां हाडयले. एकूच आसा इम्रान कुरेशी आनी मार्शल कार्दोजो हेंच्यांनी हाडयले. तांकां सुरी दाखयली आनी आपल्या गाडयेर बसोवपाक फोर्स केलो. फोर्सिली तांकां बसयले गाडयेर आनी घेवन गेले. सो एबडक्शन केलें तेंच्यांनी. पयलीं तेंच्यांनी तांकां रॉंगफूल रिस्ट्रेन केली, मारले, एसॉल्ट केली, सेकंड टू कील ही सगळी आमी सेक्शनां तेंचे लायली आनी आमकां क्लू मेळ्ळे थोडे CCTV फुटेज ते अंजुनाय स्पॉटार येयल्लो ते आमी सगळ्यांनी वेरीफाय केले आनी वी कूड आयडेंटिफाय कल्प्रिट्स एंड ट्रेस देम. ते आमकां जे इन्फॉर्मंट आसा आनी आमचो हेड कॉन्स्टेबल विद्यानंद आमोणकर आनी PSI किरण तेंच्यांनी त्या एकेकांची खबर काडली आनी तो एक गेस्ट हावस चलयता. त्या गेस्ट हावसान ह्या विक्टिमाक तेंच्यांनी एबडक्ट करून कन्फायन केल्लो आनी मागीर आतां आमकां कळ्ळां की विक्टिमा कडल्यान तांणी एक्स्टॉर्शन म्हणून 1 लाख मागलो आनी मागीर ताका फोन करून लायलो आपल्या आवयक. अशें ते सगळे प्रकारान घडलां. तितून आमी ऑफेन्स रजिस्टर केला, रॉंगफूल रिस्ट्रेन, मागीर धमकी दिवन मारपाचो प्रयत्न करप, सुरी मारून मारपाचो प्रयत्न करप आनी ते फुडलें इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. त्यांनी असो हमलो केला पळय ते एकामेकाक पयलीं वळखताले अननोन ते हांगासर ट्युरिस्ट मेळिल्ले, प्लेन ट्युरिस्ट मेळिल्ले आनी ट्युरिस्टांक अशें मारप हाडप ते बागान सकाळी वरांचेर आनी एबडक्ट करून व्हरप ही आमकां चॅलेंज आसलेली कलंगूट पुलीस स्टेशन. सो आमच्या स्टाफान सारकें स्विफ्टली एक्शन घेवन आयडेंटिफाय केले आनी ते एकमेकाक वळखना, ते प्लेन ट्युरिस्ट म्हणून येता. ज्या ट्युरिस्टांचेर आमचे लोक जगता तांकां ते मारपाक गेले. सो आमकां ती एक चॅलेंज आसलेली आनी अशी एक्शन घेवन आमी असल्या वृत्तीचे लोक आसा तांकां एक मेसेज की असले इन्सिडंट आमी खपोवन घेवचे ना कलंगूट पुलीस.